जाणून करपा दवरलेले आसा, फातर दवरलेले, किरे दवरलेले आसा, लोकांनी रस्त्याचे झाडां लायलेले आसा, कंपाउंड आपल्या भितर आसा, कंपाउंडाच्या भायर झाडां लायलेले, एक गाडी सुटना ना. फॉर एग्जांपल चांदोरपाडा इंटरनल रोडाचेर पळय याची हालत आसा ती टोटल एनक्रोचमेंट आसा सर. एक गाडी सुटना ना, एक कार येता टू व्हीलर सुटना. सिंगल गाडी बस कोण सेम स्टोरी जी आसा पळय आमच्या अशा इंटरनल रोडाचेर लोकांनी झाडां लायलेले आसा. कंपाउंडाच्या झाडां तुम्ही भितर भायर रस्त्यार झाडां रस्त्यार रस्तो ना नॅरो एक गाडी सुटना भितर झाडां लायल्यात, दसवंती लायल्यात, कोणी फातर किरे एवरी वर्सा येतात. आम्ही हो विषय आसलो पळय एक दांडो सोडायचा आम्ही भितर सरता आसतना आमचे मेन रस्त्यार जो भितर इंटरनल रोड हांगा देवूळ रोडार भितर सरता भितर रोडार ते चिरे लायल्या पळय तेमी सगळे विशय धरले आसले ते धरून इमिडिएटली आमी जे डिपार्टमेंटान ते पळोवपाक जाय तेचो आमकां साथ सपोर्ट जाय हे क्लियर करपाक लागलो. कारण जे करपी काम आसा पळय ते आमचे मांद्रेचे ग्रामस्थ आसात तेंचे कडेन थोडो सुबेज आसना ते रस्त्याक कुशीक रावतात. पण तांकां हांव एक सांगूंक सोदतां हांगा जायते हांगा ग्रामस्थ आसात खुबशे प्रत्येक वाड्यार आसा विशय. म्हाका दिसता हे एकाच वाड्याचो विशय ना तो प्रत्येक वाड्यार जर आमी पळोवपाक गेल्यार रस्त्याचे कडेन तांकां सुवात आसा, रस्त्याचे कडेन चिरे लायतात, जी आमची गटर्स आसा ते गटर म्हणून ते गाडयो व्हेकल वतात आनी हे वर्साचे वर्स पंचायतीक हे भाग पडटा अननेसेसरी खर्च करपाक. सो हेजेर हांव तुमकांय बी मागता की तुमी आपल्याक दिया हेजेर प्रपोजल दिया, हेजेर एक कडक कारवाई जावची. आमी तेन्ना घेता स्वताहून तेन्ना पंचायत आमकां हरसमेंट करता. आतां दुसरें आमी ते गटरां क्लिनींग करपाक गेले तेन्ना जायतो ग्रामस्थ आमच्या जे लेबरान आमी घातल्यात तेंच्या कडेन झगडोन ताका वाटेकान हात लावनाका हेका हात लावनाका आमची गाडी कशी वयतली. हे पारंपारीक आमचे पंचायतीचे जे गटर्स आसा पळय जे अवले आहात आनी एक कोण घरां बांदता आमचेच लोक घरां बांदता. पण आमी ते सुद्दां फाटले दिसांनी प्रेस करून आमी तेच सांगलें की रस्त्यार अतिक्रमण करूं नाका, रस्त्यार तुमी चिरे दवरूं नाका. ज्या ज्या जाग्यार आमकां निदर्शनां येयना आमी ती प्लीज फोटोग्राफ मारून आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक धाडला. कारण तो मेन तो विशय आसलो जेन्ना आमी वॉटर लॉगिंग जालें पळय ग्रामस्थ गोविंद आमचो तेंच्यांनी जेन्ना पावस चालू आसलो भर पावसान आमी फूल जी कितें जाग्यार दांडो सोडार गावड्या वाड्यार इंटरनल रोड ज्या ज्या जाग्यार उदक सांडटा पळय त्या जाग्यार आमी स्पेसिफिकली विजीट केले. त्या टायमार आमकां जायते गोश्टी नजरेर येयले. गटरां तुटलेली आहा, गटरांनी माती आसा, ताका जबाबदार एक्चुअली आमीच ग्रामस्थ पंचायत कोणा कोणाक सांबाळलेली.